सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या तर्फे आणि आदरणीय मुख्यमंत्री हांच्या कल्पनेतल्यान जी सुचलेली मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ही या वर्साक आम्ही केली ना आणि या वर्षाची सुरुवात आम्ही करतात ती 9 जानेवारी आणि 9 जानेवारी सकाळच्या 10 वरांचेर एक जातली। हांव एक कंप्लीट शेड्यूल तुमकां दिता। आमच्यो सद्याक आमी आयोजन केल्लें आसा ते ह्या वर्सा खातीर एक म्हणजे 9 जानेवारी ही वालांकिनी वतली, 19 जानेवारीक आमची अयोध्या ट्रीप वतली, 3 जानेवारीक अयोध्या ट्रीप वतली, 4 19 आणि 26 जानेवारी अयोध्या वतली आणि 2 फेब्रुवारीक अयोध्या वतली। अश्यो 3 ट्रिपी अयोध्या आणि एक ट्रीप आसा ती वालांकिनी आणि वालांकिनी वता ती आमची 9 जानेवारीक वता सकाळच्या 10 वरांचेर आमच्या मडगांव रेल्वे स्टेशना वेल्यान ते सगळे जातले। सो आमी एट ए टायम आमी कितले पॅसेंजर्स 1200 लोकांक घेवन ही वालांकिनी वतली। आता वालांकिनीन भितर गेले नंतर येता आसतना तांकां जे पिलिग्रिमेज करपाक वतात, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेक वतात, तांकां सकाळ फुडें आयले नंतर थी रिसेप्शनूय आसतलें, स्टेज आसतली, ब्रँडिंग एंटायर रेल्वे स्टेशनूय आसतलें, वेलकम रिसेप्शन आणि रिसेप्शन काउंटर आसतलो, सगळ्यांक वेलकम किट आसतलो, तातूंत भितर डेंटल किट, ड्राय फ्रुट्स, पॅम्पलेट्स, फ्रेश फ्रुट्स, सकाळ फुडें थंय ब्रेकफास्टूय जातलो, रिलिजियस म्युजिकल शो जातलो, स्टेज प्रोग्रामूय जातलो आणि फ्लॅग ऑफ सेरेमनी आदरणीय मुख्यमंत्री आणि दुसरे आमचे आमदार मंत्री आसात तांच्या हस्तुकी मडगांव स्टेशना वेल्यान फ्लॅगिंग ऑफ सेरेमनी जातली। मागीर VIP गेस्टांक आसा तांकां वेगळ्या पद्दतीन आमचे एक गेट टुगेदर आसतले आणि प्रेस ब्रिफींग जातले आणि फोटो व्हिडिओ डॉक्युमेंटरी हे सगळे हातूंत भितर आसतले। आता 10 जेन्ना ते ट्रेनीन बसतले, ती ट्रेन सुट्टली अँड इट वील प्रोसीड टुवर्ड्स वालांकिनी। आता आमचे हे सवलत घेवपा खातीर कितें करपाक जाय तर आमचो एक www.yatraconnect.in म्हणून वेबसायट आसा, त्या वेबसायटीचेर सगळ्यांनी बूक करपाचें। ऑनलायन बुकींग चालू जातलें म्हणजे आता 7, 8, 9 म्हणजे 7 आणि 8 तारखेर आमचे ऑनलायन बुकींग जातलें। आता तुमकां बरोबर घेवपाक जाय ते तुमचे सगळे ड्रेस आसतले, टॉवेल आसतलो किंवा तुमकां ट्रेनीन लागता आणि तुमकां वचून येवपाक जाय तातूंत कोणी स्वेटर आसा, कोणा शूज आसा, कशें आसा हें सगळें घेवपाचें। अकोमोडेशन आमची जबाबदारी आसा, म्हणजे डिपार्टमेंट वील अँड कॉन्ट्रॅक्टर वील डू दीर तुजें अकोमोडेशन बरें क्लास अकोमोडेशन आसतलें, थंय तुमकां रिसीव करपाकूय आसतलें आणि अकोमोडेशन जाले नंतर ही जी यात्रा आसा ती आमची 9 तारखेर 10 सुट्टा आणि 10 तारखेर 10 सकाळ फुडें पावता। एक्झॅक्टली आफ्टर 24 hours इट इज रिचींग एट नियरेस्ट पॉयंट टू द वेलंकनी वेर देर इज अ अकोमोडेशन। ज्या जाग्याचेर हॉटेल फॅसिलिटी आसा ती रावतली, तातूंत भितर तुमी फ्रेशन अप जावपाचे, उदक न्हावपाचे, आपले दुसरे कपडे घालून मागीर थंयच्यान बसीचो प्रवास आसतलो तो चर्चीन आसतलो आणि ह्या चर्ची खातीर तुमकां रिसिविंगाक करपा खातीर एक स्पेशल मास म्हणजे मिस हातूंत भितर जे प्रिस्ट आसतले ते येतले, वेलकम करतले आणि तुमकां एक ऑर्गनायझेशनल तातूंत भितर सगळ्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो आणि हे सगळें केले नंतर यू वील स्पेंड फ्रॉम म्हणजे तुम्ही जर समज 12 पावले ते रातचे एक 7-8 तास तुमच्यांनी थंय सगळो परिसर भोंवपाक जाता अँड यू हॅव टू रिटर्न बॅक टू युअर हॉटेल, पिक अप युअर लगेज अँड देन प्रोसीड टू बोर्ड इन एट ऑन 10 रातचे 11 तुम्ही सुरवात करतले ती ट्रेन। म्हणजे 9 तारखेर 10 वरांचेर तुम्ही रेल्वे बसतले, ट्रेनीन बसतले, ताच्या नंतर दुसऱ्या दिसाक सकाळ फुडें 10 वरांचेर वालांकिनी पावतले। 10 ते 12 तुमकां फ्रेशन अप जावपा खातीर आनी रेडी जावपा खातीर आसतले। 12 तुमकां बसीस, मिनी बसीस जावं टूर बसीस घेवन
पिलग्रिमेज सायटीचेर वतले, थंय कोणाक कितें एक्टिविटी करपाक जाय त्यो तांणी डिसायड करपाचे, तांचो मास अटेंड करपाचो, ब्लेसिंग्स घेवपाचे आनीक सादारण ते तुमी 12 ते सादारण 6-7 पर्यंत थंय करपाक जाता. रिटर्न बॅक टू युअर प्लेस, अकोमोडेशन ज्या जाग्याचेर आसा, आनी परत एक फावटी फ्रेशन अप जावन तुमी ट्रेनीक 10 तारखेर 11 वरांचेर रातचे ट्रेनीन बसतले. दुसरे दीस तुमी सारखे 10:30 रातचे परत हांगा पावतले, गोंयान पावतले. सो 9, 10, 11 ह्या 3 दिसां खातीर हो शेड्यूल आसा. आनी हाका परत एक फावटी हांव सांगता, तुमकां जे तुमी बुकींग करपाक जाय ते ऑनलायन बुकींग आसा. बुकींग स्टार्टेड, बुकींग वील स्टार्ट नाव ऑनवर्ड्स. म्हणजेच आयज सादारण 8 सुमार बुकींग सुरू जातलें. आयज तारीख आसा 6 तारखेर रातचे 8 बुकींग सुरू जातलें. आनीक बुकिंगाच्या प्रमाणे आमी सगळे तुमी वन्स यू बूक, आतां तें ऑनलायन बुकींग करता तेन्ना कोणाचे हेल्प घेवन करपाक जाता. ऑनलायन बुकींग कशें आसतलें, तुमचें नांव, गांव आनीक पत्ता हें विचारतले, तुमचे आधार कार्डाचो नंबर घेतले आनीक ताचे नंतर हे मुखार वतले. आधार कार्ड एक फावटी नंबर दिले नंतर दुसरे स्क्रिनाचेर तुमकां आधार कार्ड अपलोड करपा खातीर येतलें. आधार कार्ड अपलोड केलें काय ना, तुमचे एक व्हेरीफायड म्हणून येतले आनी मागीर तुमकां सीट नंबर बी कितें येता ते इट वील जस्ट प्रोसेस इट अँड तुमच्या मोबायल बी घालपाचो. तो मोबायलाचेर तुमचें इंटिमेशन येतलें, तुमची तिकेट येतली, कन्फर्मेशन तिकेट तुमकां येतली. त्या तिकेटीचेर आसतलें तुमचो बोगी नंबर. सपोजींग तुमी बोगी नंबर S1 घेतलेलो आसा, तुमचो सीट नंबर आसा तो 65 आसा, वो तुमच्या त्या तिकेटीचेर कळटलो. आतां कोण एलिजिबल आसा ह्या हातून भितर वचपाक, जाल्यार जांकां 50 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसात ते 70 वर्सां आनी जे हेल्दी आसात. सरकार तुमच्या इलनेसाची जावं बाकीचे कांय हें करचें ना, पूण यू हॅव टू सी, प्रत्येकान चिंतपाचें की आपूण आरोग्यान तंदुरुस्त आसा, आपल्याक कसलीच व्यसनां जावं किंवा एडिक्शन ना. एडिक्शन संवय आसा त्या मनशाक बरोबर घेवन वचनाकात, कारण पयलीं आमकां अश्यो केसीस मेळिल्ल्यो आसात. ती गेले नंतर एखादे वेळ तांकां जर नशा ना जाल्यार हें जाता, प्रॉब्लम जाता आनी ताचे नंतर खुबशे प्रॉब्लम जातात. ताचे खातीर टू एवॉयड, डोंट टेक एनी पर्सन हॅविंग एडिक्शन, ज्या मनशाच्यान नशा असले शिवाय रावपाक जायना हांकां अवॉयड करात. आतां एखादे वेळ खऱ्यांनीच जाणटी बायल आसा किंवा एखादे वेळ डिजेबल आसा आनी ताका एसिस्टन्स जाय जाल्यार 18 वर्सांच्या वयर जो कोणी तुमकां एसिस्टंट जाय ताणें ताका लिंक करपाक जाय, ते हाजेर आमकां मेळटा. आनी ताणें परत एक फावटी ताचेंय बुकींग करपाक जाय एज अ एटेंडंट टू अ पर्टिक्युलर पर्सन. हें ताणें घालपाक जाय, तेन्नाच ते ताका एक सीट मेळटलो. सो ऑलवेज रिमेंबर, अटेंडंट वील नॉट बी गिवन टू ऑल दोज. ताणें अटेंडंट घेता जर जाय जाल्यार ताजी डिजेबिलिटी ताणें दाखोवपाक जाय. डिजेबिलिटी एक फॉर्म आसा तो ताणें जर अपलोड केलो जाल्यार ताका अटेंडंट फॅसिलिटी मेळटली. नॉर्मल हांव वतां म्हणून म्हगे चलोय वचपाक जाय, 55 वर्सांची बायल आपल्याक चल्याक घेवन वता आपल्या अटेंडंट म्हणून, दॅट दीस वील नॉट बी अलाउड. ओनली दोज पीपल will get the attendant facility, attendant person, those who have got the disability mentioned on there. So वो एंटायर आमचो टूर, ताचे नंतर जे टूर जातले ते आमी परत एक फावटी येतले. वो 9 ते 11 वो टूर जातलो, म्हणजे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेची जातली. ती वालांकिनी आसा. एकूण 1200 लोकांक वचपाक मेळटात. तातूंत भितर डॉक्टर्साची टीम आसतली. तातूंत भितर कितेंय प्रॉब्लम आयले जर जायत जाल्यार तुमकां पोलीस आसतले. जर एखादे वेळ अनटुवर्ड इन्सिडेंट जाता, लॉ अँड ऑर्डर जाता जाल्यार रेल्वे पोलीस वील बी असिस्टिंग थ्रू आउट. सो कोणाक भिवपाची गरज ना. दोतोरां खातीर सेफ्टी, सेक्युरिटी, बट एवरीबडी शूड टेक केअर ऑफ देअर ओन. बाकीच्यो सगळ्यो गजाल्यो ज्यो संयुक्त रित्या करपाक मेळटा, सार्वजनीक रित्या करपाक मेळटा त्यो करतल्यो.
Attendant will be given to only those people who have got the म्हणजे खंय तरी वखदाचे किंवा डॉक्टराचे प्रिस्क्रिप्शन आणि ज्या मनशांक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा तांकां. सो आमी सगळ्यां कडेन इन्वायट करतात 6 तारखेच्या रातीच्या 8 वरांचेर वो www.yatraconnect.in वो पोर्टल ओपन जातलो आणि हो पोर्टल 8 तारीख रातचे पर्यंत आसतलो आणि लास्ट मिनिट पसून जर वेटिंग लिस्टाचेर आसा जाल्यार तो एकोमोडेट जातलो. इन केस यू कन्फर्म्ड दॅट यू आर गोईंग आणि तूं जर अपियर जाला ना जर जाय जाल्यार देर वील बी अ पेनल्टी ऑफ 6,000 रुपीज इफ यू बूक, इफ यू कन्फर्म अँड इफ यू डोंट अटेंड. जे लास्ट मिनिट ड्रॉप आउट जाता तांचे खातीर तुमकां एखादे वेळी ड्रॉप आउट जावपाक जाय जर जाय 24 hours बिफोर यू हॅव टू अगेन इंटिमेट. द नंबर वील बी गिवन देर. यू हॅव टू अगेन टेल फॉर अ सर्टन रिजन आय एम नॉट एबल टू म्हणजे तुम्ही जर आयज म्हणजे दुसरे दीस ट्रेन 10 सुट्टा जाल्यार 8 तारखेर 10 पर्यंत तुम्ही परत एक फावटी इंटिमेशन दिवपाक जाय that you have dropped your idea so that somebody else can get a accommodation. म्हणूनच सगळ्या लोकां कडेन मागता तुम्ही बुकींग केलें, कन्फर्म केलें आणि ताच्या नंतर 24 वरांच्या पयलीं जर केलें ना जर जायत जाल्यार देर वूड बी अ पेनल्टी. सो मागता एक मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेच्या दरम्यान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ह्या सरकारान आमच्या सगळ्या लोकांक जांकां स्वताक वचपाक शक्य ना, कारण आसतलें एखादें फायनान्शियल प्रॉब्लम, कारण आसतलें की तांकां वचपाक कळना, तांकां ग्रुप फॅसिलिटी मेळना आनी तांकां म्हणजे एश्युअर्ड डॉक्टरी सेवा, एश्युअर्ड सेफ्टी सेक्युरिटी मेळना. जे कोणी विड्रॉ जातात तांकां तांचे खातीर ही सुविधा आसा. आमचे दुसरे टूर जे आसतले ते 19 जानेवारीक अयोध्या वचपा खातीर, 26 जानेवारीक आमकां अयोध्या वचपा खातीर आनी 2 फेब्रुवारी अयोध्या वचपा खातीर हाचो टायम टेबल आमी नंतर करतले. सगळ्या आमच्या भावा भयणीक मागता की सादारण ते 1200 लोकांक ही पयली संदी आसतली. हाचे नंतरचे टूर एखादे वालंकिनी आसा जाल्यार वी वील डिझायन इट लेटर ऑन. ह्या 4 टुरांची आतां ही हें जाल्ली आसा, आमकां कन्फर्मेशन मेळ्ळें आसा आनी वी वील बी टेकिंग दीस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.